हॅलो एवरीवन. तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. तर गोवन क्रिएशनाच्यान तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार. जेयल्या उपरांत गोड खावपाक कोणाक आवडना आनी गोंयांत तर सणा फाटल्यान सण चालूच आसता. जशें की चवथ जाली की नवरत्नां, मागीर दसरो, दिवाळी, माघ म्हयनो, क्रिसमस, हळदी कुकूम. तर गोव्यान अशी पारंपारीक गोड पदार्थ करतात. कापां, लाडू, नेवऱ्यो हे तर चालूच आसता. तर आयज आमी करया गोवन स्टायल दाळीची कापां. हेका गोवन बर्फी या गोंयचो दोस अशें बी म्हणटा. चला तर सुरवात करूया. ताच्या खातीर हांवें हांगा घेतला 2 वाटी दाळ. ती बरी अशी धुवन एका कढाईन रातभर फुगत दवरपाक जाय. सकाळीं उठ्ठकीर दाळ मातशी अशी मोठी जावन येता. ती दाळ सुकी अशी काडून एका कुकरान घालून घेवपाक जाय. कुकरान घालतकीर दाळीच्या प्रमाणाकून हाफ इंच चड उदक घालून घेवपाक जाय आनी 1 चमचो मीठ घालून ह्या कुकराक 2 सिटी लावन घेवपाक जाय. दाळ शिजोवन जातकीर एक नाल्लाची सय कातून घेवपाक जाय आनी 2 चमचे गांवठी तूप, 6-7 वेलच्यो आनी 2 वाटी साकर घेवपाक जाय. उकडलेली दाळ एका मिक्सराच्या जारांत घालून ताची बरी अशी पेस्ट करून घेवपाक जाय. पेस्ट जातकीर ती एका कायलीन काडून घेवपाक जाय. त्याच मिक्सराच्या जारांत नाल्लाची सय घालून ती बीन वांटून घेवपाक जाय. सय वांटतकीर ती बीन कायलीन घालपाक जाय आनी 2 वाटयो साकर घालपाक जाय. दाळीचें प्रमाण आनी साकरीचें प्रमाण एकूच आसपाक जाय. हें सगळें मिक्स करून गॅसार दवरपाक जाय आनी तें धवळीत रावपाक जाय. खलबत्त्यान वेलच्यो सोलून घालपाक जाय आनी त्यो बऱ्यो कुटून घेवपाक जाय. ह्या वेलच्यांचो पावडर बीन कढाईन ऍड करून तें बरें अशें मिक्स करून घेवपाक जाय. हें बॅटर कंटिन्युअसली हाय फ्लेमीर दवरून दवरपाक जाय. बॅटर मातशें दाटसर जायसर तें हाय फ्लेमार दवरपाक जाय. बॅटर मातशें घट्ट जावन येयना फुडें गॅस मातशी स्लो करून तातूंत 2 चमचे गांवठी तूप ऍड करपाक जाय. हें बॅटर घट्ट जावन येयसर धवळीत रावपाक जाय. ज्या मेरेन हें बॅटर कायल सोडिना त्या मेरेन कंटिन्युअसली धवळीत रावपाक जाय. जेन्ना उदक सोंपता तेन्ना एका प्लेटीन तूप लावन घेवपाक जाय आनी हें बॅटर दाटशें थापून घेवपाक जाय आनी सुरयेच्या हेल्पान कापां कट करून घेवपाक जाय. तुमकां ही रेसिपी आवडली जाल्यार तुमी म्हाज्या चॅनलाक लायक, शेअर, सबस्क्रायब करात. असोच